This program is sponsored by Ajio Big Board Sale. Download the app to wishlist now. चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकाम मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानो, आयच्या माणकाम मोतयां कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगोत्सव आनी उर्बी उरीत येवकार. तुमी पळयलां आसतलें फाटल्यान सगळी ग्रिनरी म्हणटोच हीच भाशेन दर एका गोंयकाराचें मन आनी काळीज ग्रीन म्हणजे ताका आमचे संस्कृतीचो हुस्को आसा आनी अशेंच हुस्क्यान भरलेले एक कलाकार आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार हांव हाडपाचो प्रयत्न करतां. आयच्या कार्यावळीचे मानेस्त मॅडोना फेर्नांडीस खरेंच खूब खुशालकाय आनी उमेद भोगता. सुरवातेकूच सांगता, खरें म्हटल्यार आमची 2-3 फावटी ही शूट कॅन्सल जाल्या. सांगोंक नाका आसलें पूण सांगता, कारण इतलेंच की कितेंय तर आमी करतले जाल्यार बरे भाशेन करूंक जाय. आनीक ह्या कलाकाराच्या आंगांत वेगवेगळे तरेचे गूण आसात आनीक हे गूण ह्या थोड्याच वेळान तुमच्या मुखार हाडपाचो हांव प्रयत्न करतां. बाय, आयच्या कार्यावळींत माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तुमकां देव बरें करूं. तर ह्या कलेच्या मळाक तूं कशें पावलें? भुरग्यापणांतूच म्हाका गांवचे प्रोग्राम जाताले वो फॅन्सी ड्रेस जाताले स्कॉलान वो दोतोनींग आमच्या वाड्यांतूच. सो तितून हांव खूब पार्टिसिपेट जातालें फॅन्सी ड्रेसान, नुस्तेकान जावन वो मायकल जॅक्सन. तशेंच वाडटा वाडटा स्कॉलानूय हांव खूब पार्टिसिपेट जातालें पोयट्री कॉम्पिटिशनांनी, मागीर मोनोलॉग कोंकणीन, कोंकणी भाशेन आमच्या. सो हातूनच म्हाका ती एक्टिंगाची एक उर्बा मेवली. हय, आमी उलयता थंयच आसा. कोणें तरी कॉमेंट पास केलो, तें खंयचें आनी खंय काम करता? हांव गांवांत सांताक्रूजचें, तिसवाडी तालुकांत, आनी हांव सद्याक एका स्कॉलान शिकयतां, डॉन बॉस्को हाय स्कूल. सायन्स एंड मॅथमॅटिक्स टिचर हांव. खूब बरें दिसता, कारण म्युजीक, कांतारां, एक्टींग आनी तातूंत भितर हें शिकप, हें आयज थोडे पॅन्डेमिकाचे दीस आसले तरी पूण हें सगळें बरोबर व्हरोंक जाता. वय, जरूर जाता. आनी हें पॅन्डेमीक जालेल्यान न्हू आनीक एक दार कशें म्हज्या जिवितान ओपन जालां, तें म्हणल्यार यूट्यूब चॅनल. सो सायड बाय सायड म्हजें शिकोवपूय करता, शिकयताय, तशेंच म्युजीकूय तियात्र मातशें बंद जाल्या. सो आतां यूट्यूबार येयला हांव. म्हाजें ओन चॅनल हांवें घडोवन हाडलां. म्हणटच सारकें बिजी. सारकें बिजी म्हणल्यार सगळें मॅनेज करता, टायम आसा तरी. बरें, आमी आतां जें तुका शिक्षण मेवलां संगिताच्या मळार, वय, संगिताच्या मळार कशें पावलें? संगिताच्या मळार म्हणल्यार हांव पयलें म्हजी भयण शिकताली कला एकेडमीन, तें वायलन शिकतालें. सो मागीर ताणें तें बंद केलें आनी डॅडीन म्हणलें म्हाका तूं शिक म्हूण. सो हांव मिस्त्री साबेस्त्यांव, तो हालींच ह्या संवसाराक अतरला. सो ताच्या फुड्यान वयतालें हांव. आनी मागीर 2 वर्सांनी हांव कला एकेडमीन जॉयन जालें. आनी थिंगा तेन्ना हांव शिकता तेन्ना सर्गेस्त मिस्त्री लुईस कोता हाच्या फुड्यान हांव वायलन शिकतालें. सो ते लादिनींग वो तेन्ना तो म्हाका हेल्प करतालो. आनी तें कोत्ता कोत्ता हांव म्हाजें B.Ed एड्युकेशन करतालें तेन्ना मिस्त्री म्हणोंक लागलो, मिस्त्री लुईस कोता म्हणोंक लागलो, तूं ट्रम्पेट कित्याक हातीन धरना काय म्हूण, कित्याक तूं आतां हाफ डे फ्री आहा, B.Ed कोत्ता. सो हांवें सराक म्हणलें बरें सर, हांव ट्राय कोत्ता. ट्राय केली हांवें, म्हाका 1 वरस ट्राय केलें, बट ब्लोईंग प्रॉब्लम जावपाक लागले आनी खूब टायर्ड जावपाक लागलें. मागीर सर म्हणोंक लागलो म्हाका सॅक्सोफोन घे. सो सॅक्सोफोन हातीन दवरली आनी विदीन 4 मांसांनी हांव वाजोवपाक लागलें. आनी तेच्या पयलीं हांव वायलन शिकतालें सराच्या फुड्यान. म्हणटच ताचो तुका आदार जालो? खुपूच. सो हें म्युजीक म्हज्या जिवितांत आसा फकत मिस्त्री कोताक लागोन. फकत मिस्त्री. ताणें खूब भुरग्यांक शिकयलां, सॅक्सोफोन, वायलीन वो किबोर्ड जावं बेजिक्स ताणें खूब शिकयलां. तशेंच ताणें म्हाकाय शिकयलां. आनी तोच जावन आसा म्हज्या जिवितांत म्युजिकाचो एक
एक एंजल को म्हणूंक शकता. आयज तो ह्या संवसारांत ना खरेंच ताच्या उदेशी ताणें जायत्या जाणांक ह्या संगिताच्या मळार घडयले. पूण बाय एक गजाल, तुज्या डॅडीन जे रेबॅक तुजी भयण वाजयताली तेंच तुका दिलें? वय तेंच हांवें पयलें वाजयलेलें इनिशियल ग्रेड्स तितूनच केलें हांवें म्हाजी आनी मागीर मातशें लांब जालें हांव सो मागीर चेंज करचें पडलें. पूण तुजी भयण आतां संगीत वाजयना? ना कातारां म्हणटा तें अशें बट ना वाजयना तें. म्हाका दिसता तें तुकाच लागून बंद. ना तेका तो म्हणजे इंट्रस्ट को नासलो म्युझिक. पळय आतां ह्यो जाल्यो थोड्यो भोव गजाली. थोड्या स्किणा भितर दुसरी आनीक एक गजाल आमी करुया. जीं कांतारां आयज तूं जायतीं कांतारां स्वताक म्हणटा जावं तांचे पासत थोडें भोव संगीतूय तयार करता. म्हणटच तुवें पयलेंच कांतार खंयचें गायलें आनी कोणाचें? पयलेंच कातार हांवें गायलेलें तें तियात्रान जो कॉम्पिटिशनच्या तियात्राक आहलो बी ग्रूप आनी तें तियात्राचें नांव मोदली ओणोत. तो बरयलोलो आमच्याच गांवच्या भावांनी डॉमिनीक बोतेलो आनी आतून मानिया लारावजो हांणी आनी ह्या तियात्रान हांवें त्रियो आनी नवको गायलोलो. वय त्रियो आनी नवको. पूण खंयचे तरी कांताराच्यो 4 वडी उगडास आसतलो? पयलींच्या ना बट आहा. वय वय सो हें कातार ह्या काताराचो लिरिसिस्ट जावन आसा फादर मिलाग्रीस डायस आनी हें कातार हांवें दूरदर्शन कार्यावळ जाता कांतारां सो तातून गायलेलें. कोण ती ओ स्टोरी तीस्ती आंकवार मारी गाब्रिएल दूतान खबर दिली म्हणलें मारी तूं आवय जातेली आयकोन मारी खूबच घाबरली कशें घडटलें चिंतूंक पडली नोमान मारये आमचे माये सोमी देव तुजे ताय आसा नोमान मारये आमचे माये सोमी देव तुजे ताय आसा सोमी देव तुजे ताय आसा. कलाकाराचे हेच गूण व्हडले कारण जेन्ना जेन्ना तो कांताराचो उगडास काडटा ते कांतारांत मिसळ जाता आनी मिसळ जावन ताच्या तोंडांतल्यान जें कांतार भायर सरता तें काळजांतल्यान भायर सरल्या उपरांत आयकोंकूय बरें दिसता. हो जालो ह्या बायेचो आनीक एक गूण. म्हणटच संगिताचेर आमी भासाभास केल्या तें इन्स्ट्रुमेंट वाजता म्हणटच आमी ताचें संगीत पळयल्यार वय जरूर. आमी पालक म्हटलो काय ना संगीत वाजता आनी संगिताचें गिन्यान तुकाय आसा. तर जेन्ना तूं ग्रीन रुमान आसता तेन्ना थोड्यो भोव हालचाली कॉमेस जातात. म्हणटच एक पयलें संगीत वाजलां दुसरें वाजतलें आनीक तियात्र कॉमेस जातालो. वय सारकें. तर तो वेळ आनी तो एक्सायटमेंट तुज्या जिवितान तुवें कसो अनुभवला? ग्रीन रूम म्हणजे ते नर्वसनस आसतात पूण जेन्ना हांव स्टेजीर पावता तेन्ना लायक हांव एक्सायटेड आसता
बट जेन्ना ग्रीन रुमान आसा सारकी भिरांत दिसता लायक ते मागणें करप आनी ते सगळें. पूण जेन्ना स्टेजीर आसता तेन्ना लायक फूल ऑन शो दिता. पण जे संगीत तुका कसली घोटाय दिता? संगीत म्हज्या जिवितांत लायक म्हाका खूब हेल्प करता जेन्ना हांव टेन्शनान आसता कसलो स्ट्रेस आसता एग्जामीचो वो आनी कसलोय जावं. जेन्ना हांव संगीत वाजयतां, हांव म्हाजें स्वता वाजयतां तेन्ना म्हाका ती लायक हांव सगलें इसोत्ता हें सगलें म्हाज्या जिवितान कितें टेन्शनां आहा वो कितें त्रास आहा स्ट्रेस आहा तें सगलें हांव इसोत्ता त्या खिणाक. म्हणटच हें म्हाका दिसता दुसऱ्यांनी आपणायलें जाल्यार संगितांतल्यान जायतें बरेंपण येवं येता. जरूर करेक्ट. आतां तियात्र ह्या तियात्रांनी तुवें पावल सुरवातीक दवरलां आनी ताच्या उपरांत तो कोणाचें तियात्र न्हेसलें? वय सो म्हाजो पयलो तियात्र सांगलेले परी मोदली वणोत आमच्याच गांवच्या भावानी तो बरयलो. तेज्या फाटल्यान आनीक एक तियात्र नाचलें हांव तो मिनीन आराउजो हाचो ताचें नांव ओन वळखी. मागीर हांवें जायते गांवचे तियात्र केल्या तशेंच पिटर बार्बोस आमच्याच गांवचो तो ताच्या तियात्रान नाचलां. तशेंच बिट्टोनच्याय तियात्रान हांव नाचलां ओगीच्या. आनी कॉम्पिटिशनाच्या तियात्र हांवें खूब केल्यार फादर मिलाग्रीस डायस स्पेशली स्वप्नेली स्वप्ना ह्या तियात्रान जो तियात्र जाल्लो 2017-2018 ह्या वर्सा बी ग्रूप कॉम्पिटिशन तियात्राक. आनी ह्या तियात्रान म्हाका बेस्ट एक्ट्रेस फिमेल प्रायज मेळिल्लो आसा. आनी मागीर ताच्या फाटल्यान रोखडोच म्हाका कमर्शियल तियात्र येयलो. तो जावन आसा विली सिल्वेराचो लँटन शो तो कोर म्हजें कालीस तुज्या काळजा सारकें. ताका म्हाका खूब अडचण्यो जाल्यो त्या तियात्राक लागून कित्याक फस्टूच म्हाजो कमर्शियल तियात्र मामी म्हणोंक लागली नाका वचोंक नाका कित्याक तूं शिकता. हांव तेन्ना BEd करतालें. तूं शिकता कशें जातलें तुजें सगलें. मामी म्हणोंक लागली. मागीर लायक हांव खूब टेन्शनान जालें कित्याक म्हाका तो तियात्र करूंक जाय आसलो. ती म्हाका उमेद आहली सदांच कमर्शियल तियात्रान हांवूय सगल्या दुसऱ्या तियात्रिस्तांक वळखून घेवप. सो मामी म्हणोंक लागली डॅडीक इसार. डॅडीच्या फुड्यान गेलें. डॅडी म्हणटा मामीक इसार. सो अशें करून करून तांकां दोगांयकूय कन्विन्स केलें हांवें आनी हांवें तियात्रान कमर्शियल तियात्रान हांवें पावल दवरलें. आनी तें जाल्या उपरांत एकूच केलो हांवें तो खूब शोज जाले तेजे लँटन शो तो. आनी मागीर आनीक एक कॉम्पिटिशनाचो तियात्र केलो ओगीचो. त्या तियात्राचें नांव मोये. आनी त्या तियात्रान म्हाका बेस्ट एक्ट्रेस फिमेल एक्ट्रेस मॅरीट सर्टिफिकेट मेळ्ळी फर्स्ट मॅरीट. वय आनी ताच्या फाटल्यान हांवें फ्रांसीस डिमेलो वो बिट्टोनचो तोवूय एक तियात्र केल्लो आसा. आनी वय स्किट्स धाकटे स्किट्स फादर लेझलीच्या तियात्रान फादर लेझली रेगो हाच्याय तियात्रान हांवें केल्ले आसा. तुज्या हातान स्क्रिप्ट पडल्या उपरांत तूं कशें तयार जाता? कितलो तेंप लागता? काय डायरेक्टराचेरूच डिपेंड रावता? ना जेन्ना म्हाका स्क्रिप्ट मेवता तेन्ना ताचेर हांव खूब स्टडी कोत्ता. त्या स्क्रिप्टीचेरूच न्हय पूण क्लोदिंगाचेरूय लायक कितें न्हेसपाचें वो तेका मेकअप कितें जातलो हाचेर सगळी स्टडी कोत्ता. आनी यूट्यूबार हांव खूब व्हिडियो पळयता. लायक एक कितें रोल दिलो जाल्यार म्हाका लायक कशें करपाचें तें ताचे लोक कहो लायक रिस्पॉन्ड कोत्तलो ह्या रोलाक अशें केलें जाल्यार हांवें. सो ताची हांव पयलीं खूब स्टडी कोत्ता आनी मागीरूच डायरेक्टर सांगता अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय मागीर तेंचें आमी आयकता. बट हांव पयलीं सदांच स्टडी कोत्ता आनी मागीर मिरराच्या फुड्यान आरशाच्या फुड्यान वचोन एक्टींग कोत्ता. ते करी हय ते परी हांव म्हाका तयार कोत्ता. मागीर भयण आसता? हय सगळींच आसता. मामी डॅडी तिवूय आसता कित्याक तांकां खबर आहा लायक म्हाजें एक्टींग चालूच आसता घरा सिंगींग चालूच आसता. सो व्हडलें कांय तांकां अशें दिसना डिफरन्स. पयलें दिसलें. तर बाय आतां आमी ज्यो भुमिका कोत्तात जायत्या कॅरेक्टरांक वेगवेगळ्यो भुमिका पडटात. तुज्या मनान आनी तुज्या काळजान कसली भुमिका तुका चड आवडटा? ओके हांवें कॉमेडी रोल केल्ले आसा आनी मेन लिडूय रोल केल्ले आसा. बट म्हाका अशें दिसता की म्हाका कॅरेक्टर रोल्स खूब लायक जेन्ना पांगे
वो कुड्डें बेरें वो पिशें जाता तेन्ना हांवें हालींच म्हाज्या यूट्यूब चॅनलार म्हाजें ओन यूट्यूब चॅनल मॅडॉना फेर्नांडीस ह्या चॅनलाचेर हांव एक पिशाचो रोल करता म्हणजे म्हाज्या कातारानूच तें म्हणजे म्हाका एक न्हवरो सोडटा तेका लागून हांव पिशें जाता अशें कितें आहा तें सो तेन्ना ती एक वेगळी स्टोरेची खुशालकाय म्हाका मेवली त्या एक्टिंगा वरवीं म्हणजे लोकांचे बसून रिस्पॉन्ड इतलें म्हाका येना बट म्हाका ती फ्रॉम लायक ती इनर हॅपिनस म्हणटा पळय ती मेवली म्हाका ती एक्टींग करून सो वय कॅरेक्टर रोल्स म्हाका खूब आवडटा हांवें तुजी थोडी भोव कातारां पळयल्यांत आनी म्हाका खूब आवडल्यांत आनी तुकाय सांगलां ती म्हाका आवडल्यांत म्हूण एक स्पेशल तुज्या गांवचेर एक कांतार जें दिश्टी पडटा जें तुकाच न्हय म्हाकाच न्हय पूण लोकांकूय चड आवडलां जें तुवें तुज्या गांवच्या पासत तयार केलां तर तें कांतार हाडपा फाटलें कारण कितें तें म्हणल्यार हांव लास्ट इयर जेन्ना यूट्यूबार हांवें पावो दवरलो तेन्ना सावन म्हाजें मोतीन आसलें की एक गांवचेर कितें तरी करप भुरग्यांक घेवन पूण कोविडाक लागून खूब अडचण आमकां जाली पूण तरी पूण एक हांवें तो स्टेप घेतलो आनी म्हाज्या भयणीन म्हाका खूब हेल्प केलां तशेंच म्हाजो व्हिडियोग्राफरूय जॉविटन डिकॉस्टा तोय म्हाका खूब हेल्प करता तशेंच आमचो गांवचो भाव आर्सेनियो डायस हाणें म्हाका खूब खूब आदार केला ह्या कातारान हांवें आनी पिटर बार्बोजान लिरिक्स बरयला तशेंच ह्या काताराक संगीत बसयलां लेनॉय गोमेंडीस आनी हेच कातार न्हू म्हणूंक शकता की खूब वेळ घेतलो हांवें काताराक आनी लायक कातारां हांवें सांगलें पिटर बार्बोजाक अंकल म्हाका अशें अशें कातार जाय हो वर्स असो जावंक जाय हो वर्स असो जावंक जाय ताणें म्हाका जाय तशें दिलें मागीर आर्सेनियो डायस हाणें म्हाका खूब हेल्प केलें लायक चेंजीस करप मागीर कॉस्ट्युम्स बीन हांवें ते शिंवलेले सो वय खूब त्रास घेतले ह्या काताराक हांवें बट रिस्पॉन्स खूब बरो मेळ्ळो हें म्हाजें कातार जें लोकांक खूबच आवडलें म्हणूंक शकता नांव कांताराचें आल्दिया दे सांता क्रूज आतां ही कांतारां लोकां मुखार गेलीं लोकांनी तुका वाखाणलें लोकांनी उखलून धरलें म्हणूंक जाता म्हज्यान कारण ह्या तुज्या गांवांत जायते साबार कलाकार भरलेले आसात आनीक ह्या साबार कलाकारां मदें आयज तुवें तुजे मानाची सुवात एकाच कांतारांतल्यान मेळयल्या एकाच कातारान म्हणूंक शकना कित्याक हांवें पयलीं कातारां म्हणलेलीं आसात एक्टींग केलेलें आसात सो लोक जाणा कोत्ता म्हूण अशें बट हें हांवें कातार आमच्या गांवच्या भुरग्यांक घेवन केल्या लायक तरणाट्यांक तशींच भुरगीं आसा आनी हीं भुरगीं तियात्रान बीन ना तीं कातारां म्हणटा क्वायराक इंग्लीश चडशीं तीं इंग्लीश टॉकींग कही सो तांकां ट्रेन करूंक म्हाका खूब डिफिकल्ट जालें सगळींच न्यू तीं तियात्रान अशीं केन्नाच नाचलीं तुजी कार्यावळ पळयणार जावं तुजीं कांतारां आयकुपी तांच्या पासत खंयच्या एक कांताराच्यो चार वळी ओके हेच कातार म्हणटा हांव एक सांता क्रूज गांव आमचो पयलो बावटो धोर्माचो संवसाराक गाजता हागा म्हूण कालापुरचो पोवीत कुरीस बागिवोन जालो जेजून प्राण सोटोच आपणाचो तोच कुरिशेकी पात्रोण जावंक पावलो फिरगोस्कारांचो बाजारांत आयज तियात्र नात सारकें पूण कांय दीस फाटीं हे तियात्र आमकां दिश्टी पडटाले तुका चडशे कोणाचे तियात्र आवडटात म्हाका कोणाचें म्हणजे म्हाका चडशें न्हू कॉम्पिटिशनाचे जे तियात्र जाता ते खूब आवडटा कित्याक तितून तांकां मार्क्स आसता मार्क्स स्कीम सो ती सारके लायक अप्रोप्रिएट भाशेन ती कोत्ता जावं ती कातारां तो टायम लिमीट वो तेंचें एक्टींग सो वय म्हाका कॉम्पिटिशनाचे तियात्र खूब आवडटा तुज्या नदरेंतल्यान तुजो असो स्पेशल असो कलाकार जावं तुका ताचे कडल्यान कितेंशें मेवलां असो कोण आसा कलाकार म्हणजे न्हू हांव सगल्याचे थोडे थोडे गूण घेता वो ते एक्टिंगाचे जावं मेकअपाचे एक्सप्रेशन्स आनी हांव म्हाका तयार कोत्ता फॉर एग्जाम्पल हांव लॉनाची एनर्जी घेतलें मागीर सोनिया सिरसताचे लायक सिंगींग स्टायल बुश्काचे एक्सप्रेशन्स सो सगल्यांचे थोडे थोडे घेवन हांव म्हाकाच तयार कोत्ता वा 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 आयज आमच्या मुखार जायते तरणाटे आसात जे आपले परीन आयज युट्यूबाचेर येवपाचो प्रयत्न करतात येतात आनी आपल्यो थोड्यो भोव कार्यावळी दाखयतात
जे कॉमर्शियली बाजारांत आसले तांचे आमकां चडशे व्हिडिओ लोक आशेत आपण पळोवंक मेळना, थोडेच काडटात. होय पूण जे नवे पालकाचेर येवंक सोदतात तांच्या पासत तुजो संदेश कितें? पालकाचेर कोण येवंक सोदतात म्हजो संदेश जावन आसतलो की क्रिटिसिजम आसतलेंच. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिसिजम सपोज तूं बरें बसून केलें जाल्यार न्हू थोडो लोक आसतलो की म्हणून तरी तुका वायट म्हणटलेच ते ना हें बरें जावंक ना, तुजे क्लोथ्स बरें नाहले, सिंगींग बरें नाहलें म्हणटलेच. पूण सपोज हे तेंचे कमेंट्स ओ क्रिटिसिजम सपोज तुमकां पॉझिटीव तुमच्या हितूंतल्यान हाडटा भायर आनी तुमकां ते वाडोवंक सपोज हेल्प कोत्ता जाल्यार हांव म्हणटलें की तांचे ते क्रिटिसिजम घे आनी तुजे फुडले पावंडे तूं चल. सो इन अ पॉझिटीव वे ते घे. खरेंच जे भशेन तुवें सांगलां ह्यो थोड्यो गजाली आमकां गरजेच्यो, कारण जरी तर कोणेंय कोणाकूय बऱ्याक सांगलें जाल्यार ताका रोखडेंच दुखता. पूण जरी तर ताणें तें पॉझिटीव नदरेन म्हणजे हाचो आपणाक फायदो जातलो हें तर मनांत घेतलें जाल्यार तो वयर सरोन पावता. सारकें. आनीक आयज आमी पळयतात जे भशेन तुवें कॉम्पिटिशनाक आनी हे जायत्यो गजाली तुवें नदरे मुखार हाडल्यो आनी तातूंतल्यान आमकां एक गजाल दिश्टी पडटा ती म्हटल्यार आमी जितलीं प्रामाणीक रावतात, आमी जितलीं पंच्युअल टायमाक आमी वेळार पावतात, वेळार सगल्यो गजाली करतात, सारकें. तातूंतल्यान कितें तरी बरेंपण येता. वय टायम मॅनेजमेंट लायफान खूब इम्पॉर्टंट. जावं तूं तियात्राचे प्रॅक्टिसीक वयतलो वो सिंगिंगेचे. सो टायम मॅनेजमेंट सपोज तुमी लेट येयले जाल्यार लेट स्टार्ट जातलें आनी लेट घरा पावतलें. सो मागीर दुसऱ्या दिसा आमकां कामाक वयचें पडटा. सो ते मागीर टायम हिंड कोत्ता. तुवें केन्ना तरी कांतारां कंपोज केल्यात? कांतार एज सच हांवें करूंक ना, पूण जेन्ना बर्थडे वो पास्टर्स डे, वॅलेंटायन्स डे मागीर हय सो जेन्ना म्हाजे कोण खाशेलो आसता तांकां तांचो बर्थडे आसता तेन्ना हांव एक वर्स कोरस करून तांकां धाडटा, वॉट्सॅपार धाडटा. इवन पास्टर्स डेयाक हांवें धाडलेले, फ्रेंडशीप डेयाक. सो धाकटोच एक वर्स एक कोरस सो म्हाजोच तो कॉम्पोजिशन गावून धाडटा आनी हांवूच लायक बेजिक्स किबोर्ड जाणा सो तोच किबोर्डार वाजयता आनी म्हणून हांव तांकां धाडटा. म्हणटच आयज तूं 3 इंस्ट्रुमेंट वाजयता? 4? ना 2. 2? हय सॅक्सोफोन आनी वायलेन. पूण किबोर्डूय थोडो भोव हात हय बेजीक जाणा. करेक्ट. म्हणटच आतां हांगासर किबोर्ड ना नाजाल्यार हांव म्हणपाचो की आमच्या टिमी पासत एक धाकटेशे वस कोरस. मॅडोना बाय ही कार्यावळ मुखार वता आसतना आयज तुका जायत्या जाणांचो सांगात जाला, सो तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? हय पयले सुवातेर म्हणल्यार स्वर्गेस्त मिस्त्री लुईस कोता हाणें म्हाका भरपूर आदार दिल्लो आसात. मागीर फादर मिलाग्रेस डायस ताणें म्हाका बरोवपान खूब आदार दिल्लो आसा, लिरिक्स. तशेंच जॉविटन डिकॉस्टा हो व्हिडियोग्राफर ताणें म्हाका मोटिवेट केला यूट्यूब चॅनल ओपन करूंक म्हाजो. तशेंच कॉमेडियन मॅथ्यू डिसोजा होय म्हाका खूब आदार कोत्ता. सो वय हे जावन आसता म्हणजे म्हाका म्हाज्या जिवितान आदार कोत्ता आनी म्हाजी मामी डॅडी आनी म्हजी भयण आसाच म्हाज्या बारा. तर ही कार्यावळ मुखार व्हरोन आसतना हांगाच आमकां बंद करूंक पडटा, कारण वेळाची मर्यादा ही आमकां आसताच. म्हणटच बाय हांव इतलेंच मागतां की तुजो जो वावर आसा असोच काळजा मनान तुवें मुखार व्हरचो.
जाणें करून हो पालक फुलचो आनी चंवरचो हाची फळां दुसऱ्यांकूय मेळचीं. जे भशेन तुवें एका कांतारांतल्यान नव्या भुरग्यांक वेंचून काडलीं तशीच तुवें आनिकूय भुरग्यांक मुखार हाडचीं. आमकां पालकाचेर जायत्या जाणांची गरज आसा. तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो, तुजे थोडे अनुभव आमी लोकां मुखार हाडले, तुजी कला आमी लोकां मुखार दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. ह्या तुज्या वेळाच्या पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. तुमकांय हांव काळजान देव बरें करूं म्हणटा, कारण म्हाका तुमी एक संदी दिली म्हजो गूण सोबे माजार हाडूंक. तशेंच तुमची प्रुडंट मिडियाची टीम चेतन कुलदीप हांकांय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी सोजमोतान जसो तुवें म्हजो गूण सोबे माजार हाडलो तसोय दुसऱ्या हेर भुरग्यांचो वो वाडलेल्यांचो वो लिपलेलो गूण तूं सोबे माजार हाडटलो म्हूण देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच माडोना सांगता आयची ही माणकाम मोतयां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस. This program was sponsored by Ajio Big Bold Sale. Download the app to wishlist now.